माझे नाव दामोदर नाईक, हांव वेलिंग पिरो ट्रस्टींचो झडपी मेंबर। फाटल्या 12 डिसेंबराक एक मंगेशी मोठो एका घराक उजो लागलो आनी हेजें कारण म्हटल्यार तो ट्रान्सफॉर्मर फॉल्टी आशिल्लो। जेन्ना आमचे एई जेई येयले आनी ते घराक उजो लागलो ते पळयले आनी सांगपा लागले की ट्रान्सफॉर्मर फॉल्ट न्ही, हो घराचो प्रॉब्लेम म्हणून। वचत तेन्ना हेच रिजन सांगता आनी म्हाका दिसता ते कितके जवळ 6 म्हयने जाले असो लायटी प्रॉब्लेम चालू आसा की दिसांतल्यान जवळ 10 ते 15 वेळा लायट वता आनी तांकां विचारल्यार लायट कित्याक गेल्या ते एकूच रिजन सांगता की डायरेक्ट गेल्या, हेजे शिवाय ती कांयच सांगू शकना। आनी स्ट्रीट लायट तर आमच्या ह्या पिरवळ मतदारसंघात सध्या 0 जाला, स्ट्रीट लायट तर पेटत ना। हे खरंच आमचे दुर्दैव जावन आसा। सो आज तुम्ही मेळ्ळे तांकां कितें डिस्कशन जालें? आमी तेजेर डिस्कशन केलें पूण तो आमचे आयकुपाकूच तयार ना, तो आपल्याच ज्ञान सांगता। आणि इंडस्ट्रीक वेगळो ट्रान्सफॉर्मर दिवचो आणि डोमेस्टिकाक वेगळो दिवचो, हो मेन डिमांड आमचो। That is in the jurisdiction of electricity department, not in the jurisdiction of the consumer. म्हणजे ती MCB म्हणटा तो हाय घाल्या, ही MCB अप्रूव ते करतात आणि ती बदलपाचो आमकां रायट नासता, मिटर बॉक्स सील्ड आसता। अशें आसतना कंज्युमर ती MCB बदलूंक शकना आनी तो सांगता ती MCB हाय घाल्ल्यान खंय शॉर्ट सर्किट जालें ते तशेंच उरलें आनी अशी वेग आन्सरां। ती MCB कंज्युमर घालिना, ती MCB डिपार्टमेंटूच घालता, डिपार्टमेंटाच्याच हद्दीन येता, डिपार्टमेंटाच्याच ज्युरिस्डिक्शनान येता आनी ती बदलपाचो रायट कंज्युमराक ना, कंज्युमर थंय टेम्पर करिना। If any request is there, you send your representation to chief engineer. It will descend down to me. I will study, work out feasibility, and submit a proposal to the government. Thank you. So you are ready for that? Yes, we have to do. Okay. Why I am sitting here? I am doing for the same purpose, na.